I'm Shelu Fernandez सालेगावचो आयज ग्रामसभा आसली सालेगावची ते ग्रामसभा इशू हांवें घातलो बरोवन प्लांटाक लागून ती आतां प्लांटाक म्हाका सांग खूब पाटी खूब ग्रामसेवक हांव उलयलो बिकॉज हे वासाक लागून एक आतां प्लांटाक सांग गॅसीचो हो वास येता घाण येता सुसूंक जायना दुसऱ्या झाडांक पायल्याचे चड घालूंक वचून आमकां नाका न्हिद घालता वास घेवपाक पडटा लायक आतां कितें आसा ते वासाक आमकां ही भिरांत दिसता की आमची ल्हान भुरगीं आहा सो जाणटी आहा तेंच्यानी ल्हान सांग इनफॅक्ट आनी आमी पयलीं पाटी एक मिटिंगूय घेतलेली गार्बेजीन वयर तेंच्यांनी सिरियस सांगलेलें तेंच्यांनी त्या दिसांनी आमी हो वास येवचो ना आमी बंद करतले पळय जाल्यार आतां परत चालू जाली परत जाल्यार त्या मिटींग घेतलेली आनी आमचे MLA विथ पंचायत आनी सम पीपल तेंच्यांनी मिटींग तेंच्यांनी सांगलें की विदीन 10 days वी गोईंग टू टेक द एक्शन ऑन दॅट आनी वी गोइंग टू स्टॉप द स्मेल बट हो 10 दीस जावन परत पंत तो वास चालू जाला म्हणून आनी वासान रावन आनी वयरी करून त्या वाड्यान लोक आहा पळय तांकां उदीक पुरवण आमकांय मातशें वास येता पूण तांकां सुबेज येता ते बेजार जाल्यात देखून ते म्हणटात ते पंचायत येवन म्हाकाय सांगता हांव म्हणजे कितें करतलो आतां जी टॉपीक हातून आयिल्लो ग्रामसभाक की कितें तरी ताचें सोल्युशन काडूंक जाय हांव फाल्यां आमदाराक सांगता अशें अशें जालां कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय म्हणून आनी आमदाराकूय लेटर केल्ली आमी PWDक लेटर केल्ली त्या रस्त्याक लागून कोणूच येवंक ना आमगेली प्रूफ आहा दाखोवपाक जाय